मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 6 अध्याय 22 आणि 23 वाक्य. दोळो कुडीसो दिवो. तुझे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुझ्या कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुझे दोळे फाड जातीत जाल्यार सगळे तुझ्या कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी एक भोव गरजेचो विशय नियाळ करन आसा आनी तो एक भोव प्रमुख विशय जावन आसा. मनशांनी पळोवचें आनी देवान पळोवच्या दृश्टेचो व्यत्यास. मनशान पळोवचें आनी देवान पळोवच्या दृश्टेचो व्यत्यास. जेजू आयच्या सुवार्तेन सांगता, दोळो म्हणजे दिश्ट कुडीचो दिवो. तुझे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. जर तर तुजी दिश्ट सारकी आसा जाल्यार लौकीक तरान उलयता आसतना आमकां करेक्ट दिसता, पुरा उजवाड आसा आमकां. भितर दिश्ट सारकी आसा जाल्यार सगळें जिवनच लायफ म्हणटा आमी कितें तें उजवाडोन आसता. दोन संगती. भायले दोळे जें कितें सारकें आसा जाल्यार ह्या संवसाराचो उजवाड तुका दिसता. जर तर आत्मीक आमच्या अंतस्करणाचे दोळे आमची ती दिश्ट सारकी आसा जाल्यार आमचे जिवनांतच संपूर्ण तराचो उजवाड आसा. पूण तुजे दोळे पाड जाले जाल्यार सगळे तुज्या कुडीन काळोख पडटलो. ह्या भौतीक दोळे आमकां दिसना जाल्यार तें सगळें काळोख काळोखूच सस्पता. आमी खंयचें खालें म्हण कळना, सस्पता हांव. तशेंच आमच्या भितर आसची ती दिश्ट, आमचें तें पळोवची रीत, पळोवचें तें सारकें ना जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवनच काळोखांत म्हळ्यार कश्टांत, नश्टांत, खंतींत, बेजारांत आमचें जिवन आसता. मुस्तू जेजून सांगल्या उतराचो मुस्तू म्हळ्यार मुस्तू गुंडायन अर्थ आसा. तरी पूण आयच्या दिसा हांवें तुवें नियाळ करचो विशय एका मोठ्या रितीर विशय जावन आसा. नियाळ करचें म्हळ्यार त्या वेळा भितर आमी आखेर करूंक जावन आसा. म्हजे विशयंत म्हजी दिश्ट कशी आसा. म्हजे विशयंतच म्हजी दिश्ट कशी आसा जाय. देवाची दिश्ट म्हजे विशयंत कशी आसा ह्या एका विशयाचेर पयलीं आमी गमान दितले. हांव साध्य आसल्यार वेळ आसल्यार मुखल्या उरल्या विशयांत आमी चिंता आटयतले. हांव आतां पयलें, जर तर आमची दिश्ट सारकी ना जाल्यार, जर तर हांव आनी तूं देवाच्या दृश्टेन हांव आनी तूं पळयना जाल्यार हांव आनी तूं साबार पोटी मुस्तू समस्येक पडटा. एका रितीच्या समस्येक पडटा. मुस्तू पोटी आमचीच दिश्ट आमचे वयर आमी एक सलवल्ले बरी म्हूण चिंता. आमी सलवल्ली व्यक्ती म्हणूंक शकता. आनी केदाळा म्हज्या दृश्टीन हांव एक सलवल्लो व्यक्ती जावन आसा ओंगी, त्या दाळा म्हज्या जिवनांत हांव सलवाता. केदाळा म्हज्या दृश्टेन हांव एक सलवल्लो व्यक्ती जावन आसांगी, त्या दाळा म्हज्या जिवनांत हांव सलवाता. केदाळा म्हज्या जिवनांत हांव एक विक्टीम, या बलिपशू जाल्ले बरी, या मोसराक वळख जाल्लो व्यक्ती, तसलो एक बलिपशू म्हणले बरी म्हाका भोगता गे. लोक म्हाका तुका निरंतर बलिपशू करनत आसता, विक्टीम करनत आसता. म्हज्या दृश्टीन हांव विक्टीम दिसता जाल्यार म्हाका लोक आणकी चड म्हाका बलिपशू विक्टीम करनच येतात. जर तर म्हज्या दृश्टेंत हांव एक कांय प्रयोजनाक नातलो व्यक्ती जाल्यार, हांव एक क्रियात्मक न्ही जाल्यार हांव केदाळय म्हज्या निज जिवनांत हांव एक क्रियात्मक जावन आसना. हांव खंयच्याकी प्रयोजनांतलो एक व्यक्ती जावन हांव आसता. हांव आळशी जावन एका मुल्यांत खंयच्याकी प्रयोजनांतलो व्यक्ती जावन आसता.
जर तर म्हज्या दृश्टेंत म्हाका भविश्य ना, मुखार फ्युचरच ना म्हूण म्हाका भोगलें जाल्यार, म्हज्या दृश्टेन म्हाका आसा जाल्यार निजाय की म्हाका बरें भविश्य रूप जायना. जर तर म्हाका कांय प्रयोजन हांव एक ना, म्हाका हांव एक खोटो व्यक्ती म्हूण सक्कडे म्हाका म्हणटात आनी त्या देखून हांव खोटो कोण, हांव खंयचेय प्रयोजन हांव लसतां जाल्यार जिवनांत म्हज्या हांव केदाळय प्रयोजनाक पडनातलो, एका मुल्याक पडलो व्यक्ती जावन हांव जियेता. अशें उदाहरण हांवें जायते तुमकां दिवनूच वचयत. असली दिश्टीन म्हाका हांवें पळयलें जाल्यार, म्हाकाच हांवें पळयलें जाल्यार, मनशाच्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार म्हज्या जिवनांत अंधकारस म्हज्या बोवारी आसता. आनी असली नकारात्मक भावना आमचे कडेन कित्याक येतात गे म्हणलें सवाल. कित्या खातीर आमचे कडेन असली नकारात्मक भावना येतात? कित्याक म्हळ्यार आमकां तशेंच लोक सांगता, जावंक पुरो आमच्या आवय बापायन सांगलें तूं पेद्दा कांय प्रयोजन ना म्हणून. जावंक पुरो आमच्या इश्टिणीन सांगलें तूं अशें तशें म्हणून, आनी तशेंच म्हाका भोगलें. जावंक पुरो 100 लोकांनी म्हाका सांगलें तूं भाजी खाण घाल्लो तशें अशें म्हणून सांगलें. म्हाका खाण घाल्लो म्हणलें म्हाका जालें भोगलें, आनी हांव एका रितीचें हांव प्रयोजनांतलो व्यक्ती म्हणून म्हाका भोगलें. सगळ्यांनी म्हाका आळशी म्हणून सांगलें, त्या देखून हांव आळशीत कोण हांव म्हज्या चिंताप म्हज्या भितर गेलें. म्हाका निश्प्रयोजक म्हणून सांगलें, त्या देखून म्हज्या दृश्टेंत हांव निश्प्रयोजक. कित्याक हांव निश्प्रयोजक दिसता? उरलो लोक म्हाका निश्प्रयोजक म्हणटा, त्या देखून म्हज्या मोती भितर गेलें आनी म्हज्या दृश्टेंत हांव निश्प्रयोजकच जालो. कित्याक म्हळ्यार म्हजे सक्कडे म्हाका आसचें, म्हजें खंय हांव वेता थंयसर पुरा म्हाका निश्प्रयोजक म्हणटात, प्रयोजनांतलो व्यक्ती म्हणटात, हांव हेड्डा म्हणटात, हांव खाण घाल्लो म्हणटात, हांव फाड व्यक्ती म्हणटात, आनी त्या खातीर म्हाका तशेंच भोगता. आतां कित्या खातीर अशें भोगता? कित्या खातीर अशें जाता? कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या दृश्टेंत हांव तशें जावन आसा. कित्याक म्हाका तशें दिसता म्हणटात ती, तांच्या दृश्टे प्रमाणे हांव तशें जावन आसा, त्या देखून म्हाका ते तशें म्हणटात. बेश्टे न्ही, तांच्या दृश्टेंत हांव तशें. आतां सवाल एक हाका उदाहरण दिवचें जाल्यार, हांव कितलोय बरें आसूंक पुरो, कितलोय सुपीत आसूंक पुरो, जर तर आमी त्या फन हाऊस म्हणटा, जर तर त्या खेळांच्या घरांनी म्हळ्यार आरशे, थंय विविध रितीचे आरशे असतात. मस्त जाणांनी आमी ते पळयला. जर तर एका आरश्याक वचून रावल्यार येद्दोडलें लांब तोंड दिसता, आनेक आरश्यान पळयल्यार काळें दिसता, आनेक पळयल्यार येद्दीन दप्प दिसता, मोठे दिसता. एका आरश्यार एका रितीर विद्रूप दिसता. वय गिनी सगळ्यांनी मी पळयला, एका आरश्यार एका रितीर हांव विद्रूप दिसता समामो. तस प्रमाणे निजजिवितांत आमकां आरशे कोण? म्हज्या बोवाऱ्याचे व्यक्ती. जावंक पुरो म्हजो इश्ट, म्हजी इश्टीण, म्हजे दुस्मान, म्हजे भाऊ, म्हजे भयणी, म्हजे शेजारी हांव वावर करचे कडेन ते पुरो म्हजे आरशे जावन आसात. आतां हे आरशे समान जाल्यार काय जाता? म्हाका पळयतना ताका विद्रूप म्हाका दिसता. त्या आरश्या मुखांतर हांव पळयलें जाल्यार हांव एक विद्रूप व्यक्ती. जर तर म्हजे मुखार असो व्यक्ती ताचें चिंताप खोटें जाल्यार, ताचें चिंताप ताची दृश्टीत समान जाल्यार हांव ताका समान दिसना. मुस्तुबटे आमी सांगता, जर तर अनेक व्यक्तीन पळय, तो व्यक्ती ताजें नेचर कशें, तो एक 420 जाल्यार अनेक लोक म्हणटा नाही तसोच तूं कांय 420 कोणना म्हणून, हो असोच आसतलो म्हणून. आपूण सोरता जाल्यार तोय सोरतोच तूं म्हणून ताज्या मतीन. आनी हर एक लोक म्हाका आनी तुका पळोवचें, म्हाका आनी तुका वॅल्यू करचें कशें म्हळ्यार त्या व्यक्तीचें आरसो कसो आसा, म्हळ्यार त्या व्यक्ती कितें जावन आसा ताच्या आदारार म्हाका आनी तुका तो पळयता. त्या देखून जें कितें आज म्हज्या मतीन आसा, जावंक पुरो म्हज्या बॉयफ्रेंडान म्हाका कंप्लीट रिजेक्ट केला, कंप्लीट तूं तसो असो म्हणून,
त्याच्या दृश्टेन हांव तशें जाल्ल्या कोडले हांव तसो व्यक्ती जायना. ताजे व्यक्तित्व कडेन जावंक पुरो त्या देखून म्हाका ताणें रिजेक्ट केला. त्या गर्लफ्रेंडान जावंक पुरो, त्या व्यक्तीन, त्या शेजाऱ्यान, त्या म्हज्या भावान, त्या म्हज्या भयणीन, त्या म्हज्या भुरग्यान, त्या म्हज्या आवयन, त्या म्हज्या बापायन, त्या म्हज्या आज्यान म्हाका तांच्या दृश्टेंत, तांच्या आरश्यांत म्हाका ताणें, हांवें तांकां पळयल्ल्या वेळार तांकां हांव तशें दिसलो देखून ताणें म्हाका तशें सांगलें आनी त्या देखून म्हज्या मांड्यार ती तशींच म्हणून म्हज्या मतीन गेली. आनी ह्या खातीर आज हांव आनी तूं सबार पोटी आमचेच विशयंत आमी पाड चिंतून आसा. देवाच्या दृश्टेन आमी पाड ना तरी देव म्हजो तुजो मोग करता जाल्यार ह्या आमच्या बोवर्याच्या व्यक्ती आमकां त्या प्रमाणे सांगता जाल्ल्यान आमी तशेंच म्हूण आमी चिंतले. आनी त्या खातीर म्हजें आनी तुजें जिवन हांवें म्हाकाच पळयत आसतना सूख रितीर पळयलें, ह्या गलीस रितीर आमकांच आमी पळयलें. सारको आरसो म्हळ्यार कोण? सारको आरसो म्हळ्यार देव. देवाच्या आरश्यान तर पळयलें आनी तांतूं कशें आसा तें नीज रूप. कशें फन हावसाच्या त्या मिररान पळयल्ल्या वेळा उपरांत जर तर तूं करेक्ट एका बऱ्या आरश्यान पळयलें जाल्यार केदाळी तुका उठतना तेच आरशे दिसता जाल्यार तांचे पैकी केदाळ तूं आरसो पळयत जाल्यार तुजें रूपच तशें न्ही गे. तुका खंय येतना लज दिसता, चे म्हजें तोंड कालें जालें कोण ना म्हणून, कालें जालें म्हणून. कित्याक तो आरसो सूख आसा, तो आरसो सूख आसा. आनी त्या आरश्यान हांव पळयता देखून म्हाका केदाळे लज दिसचें, फुको दिसचें. तो कालें म्हणटा की म्हजें तोंड अशें जुम्म आसा, कालें करचें, म्हजे दोळे व्हडले दिसता ते म्हणून. निसर्ग नांत करेक्ट आरश्यार पळयल्यार नांत तशें. पूण हांवें केदाळे पळोवन सो आरसो तो सूख जालें जाल्यार म्हाका तशें भोगता. आनी त्या देखून म्हजें जिवन तेजें पोंत खंय वचून पावता. त्या देखून म्हजी दिश्ट, मनशाची दिश्ट आनी देवाची दिश्ट ती विंगड जावन आसा. आमचे बोवर्याचे आरशे समानांतर आमचे विशयंत आमकां पिंतूर, आमकां नक्षा आमच्या विशयंत बरें मेळना, आमचे फोटो बऱ्या तरान मेळना. आनी त्या देखून हांव तो मुस्तबुटी फटवून पडटा. हें मनीस भोगोळशिता ह्या तिरस्कार करता जाल्यार कित्याक गे म्हणलें सवाल. सारक्या दिश्टीचे आरशे नासल्यार आमी आमच्या जिवनांत संपूर्ण तरान फटवून पडटा. त्या देखून आमचे विशयंत आमकां विद्रूप तरान, विकृत तरान आमकांच आमी पळोवन आसा. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवनांत कितेंच साधन करनासतना हांव आनी तूं चलवून आसा. आमी निजायकी कोण जावन आसा म्हणून आज पर्यंत हांव आनी तूं नेणा जाल्या. आयच्या दीस पर्यंत हांव आनी तूं कोण म्हणून आयच्या दीस पर्यंत आमी नेणा जाल्या. आमी आमकां कोण म्हूण सांगचें, आमकां कोण म्हूण सांगचें आमच्या आवय बापायन सांगल्या बरी, आमच्या घोवान ह्या बायल्यान सांगल्या बरी, आमच्या भुरग्यांनी सांगल्या बरी, आमच्या शेजाऱ्यांनी सांगल्या बरी, आमच्या वावर करतना सांगल्या बरी, ह्या कोणे बरोबर आमकां संबंध आसा तांणी सांगल्या बरी, ह्या खंयच्या एका पेपरार आयिल्ल्या बरी. त्या प्रमाणे म्हाका आनी तुका हांव आनी तूं चिंतून आसा. आनी ती जावन आसा म्हजे आनी तुजे प्रकार, म्हजी आनी तुजी करेक्ट इमेज म्हळ्यार त्या प्रमाणे म्हणून हांव आनी तूं चिंतून आसा. मुस्तबुटी हें पुरा घडटा कित्याक म्हळ्यार म्हणजे आमचें तें सूख समजून कितें आसा म्हळ्यार कित्या खातीर ह्या मनशांक आमी पातयेवन आसा म्हळ्यार मनशाचो मूळ गूण कितें, मूळ गूण कितें, कितें गूण म्हाका आनेकल्यान स्विकार करीचे म्हणून. अनदर पर्सन हॅज टू एक्सेप्ट मी. त्या देखून आमी भायर येत आसतना लोकांनी म्हाका स्विकार करीचे म्हणल्या खातीर आमी एक बरें उस्तूर घालून येता. आसल्या बरें गेलें जाल्यार तूं मनीस म्हाका स्विकार करना. आमी बरें करना, मेकअप करना येता जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या मनशांनी म्हाका स्विकार, हांव म्हाका सुबीत करून पळयलें, सुबीत जालें जाल्यार तो मनीस म्हाका स्विकार करता, नाजाल्यार म्हाका स्विकार करना. हांव सुबीत दिसाचें, हांवें बऱ्या रितीर बण्णां घालून उलयचें, बरें उलयलें जाल्यार म्हाका तो स्विकार करता. हांवें तशें उलयल्यार मात आनी थोड्यांनी चिंतात बऱ्यान उलयल्यार म्हाका स्विकार करना, हाका गोजी करून उलयचें, त्या देखून गोजी करून उलयलो, गोजी करून उलयलो तशें म्हणून म्हाका स्विकार करून दी. तुमी जाल्यार पळया, नियाळ करा, हर एकल्यानी हांवें तुवें म्हज्या तुज्या जिवनांत हर एक मॅट आमी काडचें आमकां आनी एकल्यान स्विकार करीत जाय म्हणून.
आम्ही सोमा असा म्हणून प्रोजेक्ट करच्या हर एक कडेन आमी म्हणतोय हांव सोमा आसा, हांव परफेक्ट आसा, हांव सोमा आसा देखून तूं म्हाका स्वीकार कर म्हणून हांव आनी तूं हर एकलो वस्त ह्या संवसारांत हर एकलो व्यक्ती त्या प्रमाणे प्रयत्न करनासा. पूण आमी तीन ह्या खंयचे एक्सेप्ट करता म्हणटा आसतना तुमी पळयलां जावं करो थोडे फावटी आमी एका ग्रुपार आसता, ग्रुपार आसतना एकलो म्हणटा वच ताका तशें कर म्हणून ताका जाल्यार कर पळया म्हणून. निजय कितें आमी करचें चूक म्हणून आमकां गुत्त आसा, पूण ताकत आसा ह्या सगळ्या ग्रुपाचें म्हाका एक्सेप्ट करीजे म्हणून हांव तें काम करता वय की न्ही. मस्त पटी एका ग्रुपान आसतना ताकत जाल्यार कर म्हणटना ह्या ग्रुपान एक्सेप्ट स्वीकार करच्या खातीर ताणें हो भयंकर सेवाचे कॅपॅसिटी म्हणच्या खातीर आमी करता घेना करता करता कोणाचे कॅस उडी जाल्यार ओडून येता, कोणाक एक मारून काले फातर जाल्यार मारून धांवन येता आनी कितलेशे बरें कालें घेता म्हणून म्हाका साध्य आसा म्हाका तांणी स्वीकार करीजे म्हळ्यार उदाहरण दिलें. हर एका व्यक्ती आमी ते पिशेपण म्हणून आमकां बगल्यारय गुत्त आसल्यारय आमकां आनेकल्यान स्वीकार करीजे म्हणल्या खातीर आमी करता. आतां तीन संगती आमी त्या दाडा आमी विसरून घेता हे आमी आमच्या जिवनांत हें पुरो आमी करता तरी तीन संगती आमी विसरून घेता. आनी तें जावन आसा मुस्तुबटी आमकां जो कोण स्वीकार करीजे म्हणून हें करता पूण कोणी मनीस आनेकल्याक पाती येना तें 100% तूं कितलोय सोमा म्हूण करून दवरूंक पळय पूण तुका मनीस 100% तुका ह्या म्हाका कोणाकच कोणी 100% सोमा आसा म्हूण पाती येना. सेकंड आमी सदांच सारके आसूंक साध्य ना, 100% परफेक्ट आसूंक साध्य समेत ना. तिसरें आमी सारके आसा वा ना तें पळोवच्या आरश्याचेर म्हळ्यार त्या पळोवच्या व्यक्तीचेर उंदोवन आसा. चिंत्या खाली एक आमी एक करता काम ताका 100 जाण बरें म्हळ्यार 10 जाण उपोज करतात. चिंत्या आतां इलेक्शन आयलें एका पार्टीक हांव बरें कर हांवें बरो सरकार आमच्या खातीर हांवें करचें म्हणून हांवें चिंतल्यार आनीक पार्टीच्या दृश्टीन तें रॉंग. 100% कोणाय की ताजे ताजे त्या मनशाच्या दृश्टीन तें सारकें वा सूख म्हूण दिसचें. नेक्स्ट आमी सारकें आसल्यारय आमकां मुस्तुबटीन स्वीकार करना जावं बरो मोसरान जावं बरो रागान जावं बरो द्वेशान मुस्त कारणा खातीर. त्या खातीर हांवें तुवें प्रयत्न आमी मुस्त करता आमकां आनेकल्यान स्वीकार करीजे म्हणून पूण ही मूळ आमी सतां हांव आनी तूं विसरून घेता. ह्या कारणा खातीर मोगाचें न्हू ह्या स्वीकार करच्या ह्या उद्देशान आज आमच्या जिवितांत आमी मुस्तुबटी आमकां कोणें भुरग्यांनी घालें सांगलें जाल्यार भारी बेजार चे हांव तशें शेंगी म्हणून या आवय बापायन आमकां सांगलें जाल्यार बेजार, टिचरीन सांगलें जाल्यार बेजार, आनी कोणीय सांगलें जाल्यार बेजार. खेळटना जर तर आमकां 2 टिमां आसा ए टीम बी टीम केलें म्हणजे चिंत्या आमी अशें राखून रावता म्हजें नांव पयलें गी भारी कशी जर तर म्हजें नांवूच तापोवना गी लास्ट वर आपोवना गी म्हाका तिरस्कृत केल्लो मनोभाव रिजेक्शन आमकां कोणाकी काणोंक नाका. नोबडी वॉन्ट्स टू रिजेक्टेड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड. आनी एक्सेप्टन्साच्या ग्रावंडार आमची जिणी सगळी येदोळ म्हणसर करशिली पूण एक्सेप्टन्स कितें स्वीकार करतात तें त्या मनशाच्या दृश्टिकोनार आसा म्हणलें हांव आनी तूं मुस्तुबटी विसरून गेला. आनी ती दृश्टिकोना तें स्वीकार करची तांची दिश्ट ती सारकी ना म्हणून म्हाका तुका मुस्तुबटी बगोंकूच बगाना. आमी इतली ह्या संवसाराच्या संगतीन बुडल्या वंगी ह्या मनशांची दिश्ट ताणें करचें सारकें म्हणून म्हाका तुका बगता. आनी त्या खातीर आमची सगळी ओपिनियन ताजे वयर वंदोवन आसता. एका मनशान म्हाका सारके रितीन स्वीकार करीचे जाल्यार त्या मनशाक प्रबुद्धता आसाचे, मॅच्युरिटी आसाचे. जर तर त्या मनशाक मॅच्युरिटी ना तो म्हाका सूख समजून काण घेता. कितल्योश्यो संगती आमी ल्हान आसतना कितें समा म्हूण चिंतिल्लें आमकां जाणवा येयल्या उपरांत सूख म्हणून आमकां बगता. कित्याक आमकां आतां मॅच्युरिटी आयल्या त्या देखून पयलें केल्लें तें सूख म्हणून बगता. तशेंच आज म्हजे विशयंत आनेकल्यान ताका सारकें कळाचें जाल्यार त्या मनशाक मॅच्युरिटी जाय म्हळ्यार त्या मनशाक ताका 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 प्रबुद्धत्व आसा जाय. सेकंड त्या व्यक्ती थंय मोग आसा जाय. ना जाल्यार कुर्ड मोग न्ही बरो सारके रितीचो मोग
कामातर पण असो न्ही सारकेच तसो मोग आसा जाय आनी प्रबुद्धत्व असल्या मात्र तो मनीस अनेक मनशाक करेक्ट करून पळोवंक शकता. त्या देखून जर तर आमी आमच्या जिवना विशयींत सारके रितीर पळयलें जाल्यार मस्तू आमचे करण्यो मस्तू आमी केल्लें टोटल वेस्ट, सगळें वेस्ट. कित्याक मनशाच्या दृश्टींत समान जावंक म्हूण आमी केलें, पूण त्या मनशाची दृश्टींत समाना, मनशाची दृश्टींत समाना. दैवीक दिश्ट समान आसा पूण मनशाची दृश्टी ताजें जजमेंट करचें तेंचो समाना जाल्ल्यान आमी मस्तपटी आमी सूख करता. आतां दुसरें ह्या देखून देवाची दिश्ट कशी आसा म्हणलें पळया. देवाच्या दृश्टींत कितें हलकें म्हूण आसा तें देवाच्या दृश्टीन टॉप जावंक साध्य आसा, वर्तें जावंक साध्य आसा. आमी जाणाव शाराक भुरगीं नातलीं, लोकांन ताका वन्स डे म्हूण सांगलें आनी ह्या साराक सगळ्यांनी वन्स डे म्हूण सांगलें आनी कितें बगलें, आपूण वन्स डेस म्हूण बगलें. सर्वेस्परा देवान त्या अब्रामाक वाग्दान दिलें जाल्यार सारा कितें बगलें, उरिल्लीं पुरो म्हाका वन्स डे म्हणटा. तांची दिश्ट ती समानांतल्या दृश्टीन तें पळोवन आशिल्ली आनी त्या देखून आपणाक वन्स डे म्हणटा ती कितें म्हणाली, अब्रामाक म्हणाली तूं तुज्या साकरणे कडेन वचून एक भुरगें कर, साकरणे कडेन वचून भुरगें कर. कित्याक हांव वन्स डे, कोणें सांगलें तें, म्हज्या भोवऱ्याच्या लोकांनी म्हाका सांगलें वन्स डे वन्स डे वन्स डे म्हणून. देवान सांगलां तुका आकाशाच्या नखेत्रां बरीं भुरगीं जातालीं म्हणून अब्रामाक सांगल्यार साराक ताका देवाच्या दृश्टीन तिणें पळोवना. तिणें पळयलें खंयचो आरशे, ह्या लोकाचे आरशे, लोकाच्या दृश्टींत तिणें पळयलें आनी तिकाच तिणें जज केलें हांव एक वन्स डे म्हणून. पूण देवाच्या दृश्टींत ती सबार जनांगाची आवय जावन आसली, सबार जनांगाची आवय जावन आसली. त्या जुजेक फॉर एक्झाम्पल जुजे असो जाकोब असो पोतो, त्या स्त्रियेक एक हात घाला ताणें पाड केला म्हूण चिंतून ताका जैलाक गेल्लें. लोक कितें बरो म्हणटलो, तो जैलाक गेल्लो म्हणून, जैलाक आसा म्हणून. आनी हाकाय बगूंक ना की म्हाका सगळ्यांचे जैलांत आसता तो जैलांत भयंकर तांचे कडेन आसलो. देवाच्या दृश्टीन तो कोण जावन आसलो, इजिप्तचो प्रधानमंत्री जावन आसलो आनी मुखल्या जिवितान ताका जालें. ह्या दृश्टीन तशें जावन आसलो. जावंक पुरो एस्तेर आमी पळया. एस्तेराची आवय बापूय सरिल्लीं. एस्तेराची वांजेलांत एक प्रमुख एक चॅप्टर आसा एस्तेर. एस्तेर तेजे आवय बापूय सरिल्लीं, निराधारी. ताणें चिंतलें जावंक पुरो हें एक खंयच प्रयोजनांतलें भुरगें, कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय सरल्यांत म्हज्या जिवनांत आशिल्लें घडितां घडल्यान कांय प्रयोजनान. पूण ताका तो आवय बापूय सरिल्ले वरवीं मोर्डेकाय ताका ताची पुस्की दुजोवन पोसता आनी मोर्डेकाय पुस्की दिवन पोसिल्ल्या वरवीं थंय रायाक थंयसर राणेची गरज आसता म्हणल्यार कोडलें हो ताका थंयसर त्या आस्थानान ताका पावयता. आनी थंयसर सबार जाणांच्या कॉम्पिटिशना मदें आसल्यार ही राणी जावन हें सिलेक्ट जाता. आनी हें एस्तेर राणी जाल्ल्या वरवीं मुखार ह्या जुदेवांचेर तें फर्मान आयिल्ल्या वेळार, कित्याक हांकां मोर्डेकाय त्या हामानाक तकली बगायनातलो, त्या देखून हे पुरा जुदेव कोणी आयकनात म्हणून जुदेवांक सगळ्यांक लागड करून रायन मोर मारली, एक आज्ञा जाली. आनी त्या आज्ञा तो राखूंक कोणाक तेन्ना साध्य जालें, एस्तेराक ना जालें. एस्तेर कोण, आवय बापूय नातिल्लें एक भुरगें, आवय बापूय नातिल्लें भुरगें. कित्या खातीर तें सगळ्यांच्या लोकांच्या दृश्टींत तें एक अनाथ भुरगें खंयच सकानांतलें एक चली भरून जाल्यार देवाच्या दृश्टींत तें उंचल्या स्थानाक ताका पावोंक आसलें. आनी त्या देखून देवान ताका उंचल्या स्थानाक कशें यूज केलें म्हूण हांव तूं जाणाव. सामुएलाच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर सामुएल प्रवादी अभिषेक करूंक म्हणून थंयसर म्हळ्यार नवो राय साऊल रिजेक्ट करता सर्वेस्पर देव आनी ताजे उपरांत नवो जावंक येता आसतना तो सामुएल येता आसतना तो लोक पुरो थरथरता. सामुएल बऱ्या उद्देशान आयलो जाल्यार लोक कितें म्हणटा, 4थ्या वाक्यांत सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेश प्रमाणे सामुएलान केलें. तो बेतलेमान प्रवेश जालो तेन्ना शहराचे मलगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोवंक आयलें. ताणी विचारलें, दर्शी तुजी भेट शांतीची मू. तो आयिल्लो घडलें खालेंगी जालें कोण ना म्हणून, खालेंगी जालें म्हणून तो आयलो बऱ्या विचारान जावंक पुरो, पूण लोकांच्या दृश्टीन खालेंगी जालें म्हणून. आनी हो सामुएल इतलो एक व्हडो व्यक्ती, दैवीक मनुश्य व्यक्ती जाल्यार ताका अभिषेक करूंक येता तो कितें चिंता, पयलो आयिल्लो तो आसलो कोणाक तो पळयता,
तो थंयसर एलियाबाक पळयता आनी म्हणटा वत्तो जावन आसा जाय, इतलो मागणें आसा रे, वत्तो जावन आसा जाय. आनी थंयसर पळयत आसतना एलियाबाक पळयता वत्तो जावन आसा ताका मागोवंक म्हणतो आशेता. तो म्हणटा दुबाविणे सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताजे मुखार आसा, पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताजें रूप वा ताजी उंचाय पळयनाका, कित्याक हांव ताजो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीस पळयता. आतां थंयसर आमी मुस्तुपटे आयकलां जावेत, आमी बरा भायलें रूप पळोवन वचो पूण भितरलें रूप पळयचें म्हणलें आमी आयकलां आनी मुस्तुकडे सांगता. पूण सामुएलाचें ह्या घटनांत एक विशेशता आसा, ती कितें म्हळ्यार सामुएलान पळयतना ताका वय म्हूण बगलें जाल्यार ताच्या दृश्टेंत एलियाबाक तो राय म्हूण दिसलें जाल्यार तो तितल्यार रावयना. सर्वेस्परसो थाळो कितें तो आयकूंक तयार आसा. सर्वेस्परसो थाळो तो आयकोन ताजे उपरांत तो निर्धार करता. आमी कितें घालें करता, आमी आमच्या दोळ्यांक कितें समान दिसता तशें बरोवन आमी निर्धार करता. आमच्या दोळ्यांक म्हजे विशयन जशें म्हाका कितें भोगता तेंच हांव सोमा उरलें पुरो म्हणटा देखून हांव सोमा म्हणटा. हांव सर्वेस्परचो ताळो आयकता तांगे म्हणलें सवाल. सर्वेस्परचो ताळो ह्या सामुएलान आयकलो आनी ताजे उपरांत म्हणलो तूं न्हय. सेकंड हातूं कितें गरजेचें म्हळ्यार 7 जाणांक पळयता सिलेक्ट जायनात. 11च्या भुरग्याक त्याला कोणी जालें गी ना आनी एकलो आसा, तो खंय आसा, तो थंयसर पयसर सरोवाक गेला. त्याला तो म्हणटा तो येता म्हणसर हांव कांय ना. पळया इकडे वाक्य म्हणटा उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें तुजें सक्कट पूत इतलेंच जेसेन जाप दिली, सक्कणा परस ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें ताका आपोवंक धड आनी तो येसर आमी जेवणाक बसचें ना. पळय हांगासर ताजे एक पेशन्स, ताजे सोंसणीकाय पळय आतां सामुएलाचे. भायल्या दिश्टीक मातणें महत्व दिवना मात्र न्ही, तो कितें म्हणटा सोंसणीकाय खाण घेता. आनी हें आमकां गरज कितें मुस्तुपटी म्हज्या बोवरी असो लोक म्हजे विशयन कितेंय सांगूं दी. सर्वेस्पराचो थाळो म्हजे विशयन हांव आयकतां गे. सर्वेस्पराच्या थाळो जर तर आयकता तर तो सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या मोगाच्या पुता, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, हांव तुका असलें दिता म्हणूंका. पूण हांव आनी तूं कितें मिस्टेक करता, भायल्या दोळ्यांक कितें दिसता त्या प्रमाणेच म्हजे आनी तुजे विशयन हांव निर्धार करता. सर्वेस्पराचो थाळो त्या विशयन आमी आयकना आनी त्या खातीर हांव तूं फटवून पडटा. आनी थोडे फावटी सर्वेस्पराचो थाळो आयकलो तरी आमकां पेशन्स ना, आमकां सोंसणीकाय ना. त्या सामुएलाक सोंसणीकाय काण गेली आनी ताणें तो येता म्हणसर रावलो आनी ताका अभिषेक केलो, मोगाच्यान अभिषेक केलो. असो अर्थ भायल्या संप्रदाय भायली संगती पळोवन असो मात्र न्ही, आमची दिश्ट ताजे वयर होंदून असो मात्र न्ही, ताजे उपरांतले सर्वेस्पराचो थाळो हांवें तुवें आयकोसो मस्तो गरजेचो आनी ताजे उपरांत हांवें तुका सारके रितीर तुका पळोवंक कळटा. हांगासर आमकां मस्तो म्हत्व अशें जावन आसा. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सांगता ताची दिश्टच दुसरी, मुची आनी मनशांची दिश्टच दुसरी. ह्या दोन दिश्टी मदें अंतर म्हाका तुका कळना जाल्यार म्हजे विशयंत आनी तुजे विशयंत कितें उरल्या समुदायाचो लोक सांगता त्या प्रमाणे हांव आनी तूं म्हूण चिंतून आसा आनी त्या खातीर हांव आनी तूं कंगाल जाता आनी केदाळ ह्या प्रमाणे कंगाल जाता म्हजें आनी तुजें जिवन निश्फल जाता, प्रयोजनाक नातलें जाता. आसता न्हू एक आमी निर्धार करया, आसता एक निर्धार करया आनी तो जावन आसा निर्धार सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत आमी पळयसय. सर्वेस्पर म्हणटा हर एकलो तो मोगासो आनी मोलादीक व्यक्ती, हर एक आत्मो सर्वेस्परा सम्यान येसोको मोगासो आनी मोलादीक व्यक्ती. हर एक ताणें करची योजना आमच्या बऱ्याक योजना करनासा. तर मनशांच्या दृश्टेंत फुटलेल्या आरश्यांनी पाड आरश्यांचें कितें आसा वेवस्थीत आरशे नात, त्या आरश्यांच्या आदारार तुजें रूपणें कित्याक तूं पळयताय भावा आनी भयणी. कित्या खातीर तुजे विशयंत हेरांक कितें सांगता ताच्या आदारार तुजें रूपणें पळोवन तूं गलीज आसाय या सुबीत आसाय म्हूण निर्धार करताय. सर्वेस्पर म्हणटा सगळें जें कितें तूं पळोवन आसाय तुज्या बोवारी आसा तें तूं खरोच न्ही. खरोच तूं कोण म्हूण जाणा जायचें जाल्यार सर्वेस्पराच्या दृश्टीन तूं कोण म्हूण पळय आनी सर्वेस्पर तुका सारके रितीर तुका सांगतलो तूं कोण.
खंयच समाजाचे आनी कितें जाय सई ती समेजीचे उतरां परत आमी नियाळ्या दोळो कुडीसो दिवो तुजो दोळे सारके आसा जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडीन उजवाड आसतलो म्हजी आनी तुजी दिश्ट म्हजी आनी तुजी दोळो सारके करया आत्मीक दोळो सारको करया आमची दिश्ट सारकी करया न्ही ह्या मनशांच्या दृश्टी वयर तुकाच तूं मोल बांदी नाका बगार सर्वेस्पराच्या दृश्टी प्रमाणे तुकाच तूं मोल बांद तुकाच तुजें वॅल्यू पळय आनी सर्वेस्पराक मंच तसली जिणी आमी जियोन सर्वेस्पराच्या दृश्टींत सारकें असलें करना सर्वेस्पराक महिमा जावचें बरी सर्वेस्परा लागीं आमी विचारया सर्वेस्परा तुजी दिश्ट म्हाका दी तुजी दिश्ट म्हाका दी तुज्या दृश्टेंत हांवें म्हाका पळोवंक आनी उरल्यांक पळोवंक म्हाका कृपा दी म्हूण सर्वेस्परा लागीं आयच्या दिसा आमी मागया आमेन.